नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंय स्वयंपूर्ण जातले तर गोंयकारांनी पारंपारीक व्यवसाय करप गरजेचे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे विधान. दिवचले शिवलिंगाच्या देवळात चोरी केल्ल्या प्रकरणात चोराक केली अटक. शिवलिंगाचे देऊळ फोडून फारायल्ली रोख रक्कम. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिसांत दितले पदाचो राजीनामो. नव्या मुख्यमंत्र्यांचो निर्णय बेगीनूच. आप कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करताना केली राजीनाम्याची घोषणा. रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी माती भरून वयल्यान शेण सारून भाजप सरकाराचो काँग्रेसीन केलो निषेध. फुडल्या 15 दिसां भितर रस्त्यांचे डांबरीकरण जावंक ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची शिटकावणी. कोलकातातल्या आर्जीकर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दादले प्राचार्य संदीप घोष आणि पुलीस निरीक्षक अभिजित बोंडलाक अटक. पुरावे नष्ट करपा बरोबरूच तपास वेगळे दिकेन व्हरपाचो आशिल्लो आरोप. आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनाक शिगांव पंचायतीचो विशेष ग्रामसभेत खर विरोध. थाराव केलो मंजूर. ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा संख्येन लायिल्ली हाजेरी. आता खबरो विस्तारान. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गोंयकारांनी पारंपारीक व्यवसाय करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा. शेती, दूध, नुस्तेमारी, बागायती तशेंच फुलांच्या उत्पादन व्यवसायातूय रुची दाखोवची. पूण नोकरी करता म्हणून पारंपारीक व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करचे न्हय अशें महत्वाचें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्टाच्या वतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळीत उलयताले. पूर्ण जर जातले आसत जाल्यार सामाजीक संघटनेनी म्हणजे गोंयांत लागपी सगळ्यो गजाली आमी म्हणटा ते एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर आनी फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत प्रत्येकान काम करपाची गरज आसा. म्हणजे हांव नोकरी करता जाल्यार हांव शेतान कित्याक वचूं, हांव नोकरी करता जाल्यार हांव बाकीचें काम कित्याक करूं, ही भावना जर दवरीत तर आमची डिपेंडन्सी ही कायम उरतली. ती भावना सायडीक दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें जाल्यारूच गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक शकतलें. दिवचल शारांतले श्री शिवलिंग देऊळ फोडपाच्या प्रकरणात शारांत रावपी एका दुबावीत तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. दिवचलच्या बंदरवाडो वाठारांत रावपी आकाश भिमप्पा तालकरी अशें ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याचें नांव आसा. दुबाविताचे हेर देवळां फोडपाच्या प्रकरणात हात आसा काय ना ताचो पुलीस तपास करतात. बिरेस्तारा मध्यानराती दिवचलच्या भितरलेपेट वाठारांत ते शिवलिंगाचे देऊळ चोरांनी फोडिल्ले. फंडपेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायल्ली. ह्या चोरयेची देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपरांत ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन रोखडीच कारवाय केली. आयतारा ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन दिवचलच्या बंदरवाड्यावयलो दुबावीत आरोपी आकाश भिमप्पा तालकेरी ह्या तरणाट्याक अटक केली. तशेंच हेर देवळां फोडपाक ताचो हात आसा काय ना हाचो तपास सध्या पुलीस करतात. आमचे 2 दिसां पयलीं चोरी जाल्ली हांगा देवळान फंडपेटी फोडलेली आणि त्यानंतर सगळे पुलीस स्टेशनाचे PSI सगळे स्टाफ आयलो, तेंच्यांनी हे केली, पंचनामा केलो आणि तपास काम सुरू केल्लें. आणि हेच्या पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं काही चोरी जाल्ली आणि काही भांडी आणि लामणदिवे बी आमचे व्हेल्ले. पूण ह्या वेळा आमी रिसर कंप्लेंट केली तेंच्यांनी आणि तपास कार्य सुरू करून कोणाक तरी धरला. तेंच्यांनी एक ज्यांनी चोरी केली ते धरला आणि तेंच्यांनी ह्या 2 दिसां भितर तपास करून हे बरें सहकार्य केलें आणि हिचो तेका धरलो. आणि ह्या फुडें अशेंच तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें, कारण हे सहकार्य केल्या उपरांत चोरीचो हे हो जो आसा, जे प्रकार आसा तिचेर एक हे येतलो, ताबो उरतलो आणि लोक ह्या बाबतींत फुडें सरचे ना. खरोच मी पुलिसांक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हो 2 दिसां भितर तपास कार्य करून तेका अरेस्ट केलो. मी पुलीस स्टेशनाक परत एक धन्यवाद दिता. आणि तेंच्यांनी आनी एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी केन्ना तरी म्हणजे रातची बी हांगा गस्त घालपाची की भाई कोण अनवळखी मनीस अशें करतले तेन्ना तेंच्यांनी गस्त घालपाची आणि अशेंच सहकार्य अशेंच आमकां सहकार्य करपाचें. परत एक तांकां हांव धन्यवाद दिता. 2 दिसां पयलीं दिवचल शारांतल्या एका देवळांतली फंडपेटी फोडल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका दुबावीत तरणाट्याक धरला. आकाश भिमप्पा तालकेरी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आणि तो बंदरवाडो दिवचल वाठारांत रावतालो. फाटल्या बिरेस्तारा मध्यान राती
दिवचल शारातल्या वृंदावन अपार्टमेंटमधल्या श्री शिवलिंग देवस्थानात चोरी झाली. चोरान ह्या देवळात प्रवेश करून भितरली फंडपेटी फोडिल्ली. ह्या प्रकरणात देवस्थानचे अध्यक्ष दिगंबर परब हांणी दिवचल पुलिसेंत कागाळ केल्ली. ताचे उपरांत पुलिसेन योग्य रितीन तपास करतना आकाश तालकेरी ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो पुलीस फुडलो तपास करतात. फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत दिवचल शारांत आनीक 6 देवळां फोडिल्लीं. ह्या देवळां फोडी प्रकरणांत दुबावीत तरणाट्याचो हात आसूं येता असो एक दुबाव आसा. ते देखीत पुलीस तपास करतात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर कोसकर आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून दुबावीत तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिसांत मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामा दितले. खंय आयतारा आपाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची घोशणा केली. सोरो घोटाळ्यांत अरविंद केजरीवाल हांकां सर्वोच्च न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो. शुक्रारा केजरीवाल तिहार बंदखणींतल्यान भायर आयिल्ले. ते उपरांत आयतारा आप कार्यालयात कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना तांणी राजीनाम्याची घोशणा केली. पळयात. कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था. अब ये केस चलेगा. मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा. उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस. तो केस ये अभी लंबा चलेगा. आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी. उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी. आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं. और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे. मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लिकर स्कॅमाच्या आरोपान भितर आशिल्लो, तिहार जेलीन आशिल्लो, आनीक 177 दीस सुमार केजरीवाल भितर उरलो. मागीर शुक्राराक ताका जामीन मेळोन आयज आयताराक तेणें आपले जे पार्टी कार्यकर्ते आसात तेंचे वांगडा मिटींग घेतली. हितून मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, आतिशी सारके लिडर आशिल्ले. आनीक ह्या मिटिंगेक तेणें बीजेपीचेर बरोच असो आपलो राग दाखयलो. आनीक तेणें एक गजाल सांगली, ती म्हणजे 15 ऑगस्टाक जो फ्लॅग होस्टिंग जाता, जो सीएमाच्या हातीन जावपाक जाय आसता, तो फ्लॅग होस्टिंग आपूण भितर आसले कारणान तेणें आतिशी जी तेंची लिडर आसा तिका फ्लॅग होस्टिंग करपाचो रायट मेळचो म्हणून तेणें लेफ्टनंट गव्हर्नर जो आसा ताका पत्र बरयलें. जाल्यार हें जें पत्र आसा तें लेफ्टनंट गव्हर्नरा कडेन पावलेंच ना. मागीर ताणें परत पत्र बरोवपाचो निर्णय केलो. तेन्ना तांकां धमकी येयली की समज परत पत्र बरयलें जाल्यार तुमकां फॅमिलीक सुद्दां तुमकां मेळपाक मेळची ना, अशी धमकी येयली. ह्या मिटिंगेक तेणें एक मोठी गजाल अनावन्स केली, ती म्हणजे फुडल्या 2 दिसान अरविंद केजरीवाल जो दिल्लीचो सीएम आसा तो आपल्या सीएम पदाचो राजिनामो दितलो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
फुडल्या 15 दिसांत पुराय गोंयच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या. आयतारा काँग्रेसीन रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाच्या मोहिमेक सुरवात केली. कुडचडेच्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी माती भरून वयल्यान शेण सारोवन भाजप सरकाराचो निशेध केलो. आम्ही आज हे गोंयचे रस्त्याची परिस्थिती हाचो निशेध करपाक आज कुडचडे मतदारसंघात, कित्याक आज गोंयच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती काय एका म्हयन्यान जाल्ली ना. जो आदलो PWD मंत्री आशिल्लो जाणे घोटाळे केल्यात, जाणे गोंयच्या जनतेक फटयले की आमी जेट पॅचर हाडटा आनी पॅच मारता म्हणून ही आज वास्तुस्थिती पुराय गोंयभर जाल्या. ताका लागून आज आमी कुडचड्यार जे ह्या भाजपा सरकारान, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गोंयभर जे फोंड घातल्यात, जे गोंयकाराक तांणी फोंडान घातल्या, आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक फोंडान घालून ताच्या वयल्यान शेण घालपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन जेन्ना गांवांनी आपल्या आंगणान पेटणे घेवन माती दोडावन बरो ग्रावंड करून ताचेर पळय शेणाचें आमी कवरींग दिताले, ही सेम पद्दत आज आमी हांगा यूज केल्ली आसा. ही आज सुरवात जाल्ली आसा. जर तर सरकार फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयचे पुराय रस्ते जर तर हे परत जर डांबरीकरण जायना आनी हाजे जर ऑटपीक जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष पुराय गोंयभर म्हाका दिसता रस्त्यार देऊन आमकां आतां शेणाचे रस्ते करचे पडटले. कित्याक आज वेळ आयिल्लो आसा, आज प्रत्येक गोंयकार विटला. काल मुख्यमंत्र्याचें आमी भाशण आयकलें, तो आतां स्वता सांगपाक लागला की भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याक हांव सांगता की 2027 भारतीय जनता पार्टीक भिवपाची गरज आसा. कित्याक आज तुमी प्रत्येक गोंयकारांक फोंडान घातल्या. आज वेळ आयला की ह्या फोंडान माती घालून ताच्या वयल्यान भारतीय जनता पार्टीक शेण घालपाचो आज वेळ आयिल्लो आसा. कोलकातांतल्या आर.जी.कर वैजकी महाविद्यालयातल्या चली दोतोराचेर बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात सीबीआयन महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष आनी संबंधित पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांकां अटक केल्या. महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष आणि पुलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांणी पुरावे नष्ट करपाचो यत्न तशेंच तपास वेगळे दिकेन व्हरपाचो तांचेर आरोप आसा. ह्या प्रकरणात सीबीआयन आतां मेरेन तिगांक अटक केल्या. महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष हांकां सीबीआयन 2 सप्टेंबराक महाविद्यालयाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात ताब्यात घेतिल्लो. ते सद्याक बंदखणीतूच आसात. तांकां आतां दोतोर चलयेच्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणातूय अटक केल्या. तशेंच संबंधित पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक अभिजित मोंडल हांकां शेनवारा पुलिशेन चौकशे खातीर आपयल्ले. सुमार 7 वरांचे चौकशे उपरांत राती उसरा पुलिशेन तांकां अटक केली. दोगांकूय राती उसरा वैजकी तपासणे खातीर व्हेल्ले. ह्या आदी सीबीआयन ह्या प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत संजय रॉय हांकांय अटक केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुळे शिगांवच्या थळाव्यांनी आयतारा घेतिल्ले विशेष ग्रामसभेत इको सेन्सिटिव्ह झोनाक विरोध केलो. ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत मंजूर जालो. स्टेट गव्हर्नमेंट जे इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे पळय आसा ते आपल्याक कांयच प्रोटेक्शन दिवपाक शकना. हांगासर मायनिंग बंद जाला, सगळे लोक बेकार पडलेले आसा. जी लोकांची एरिया आसा एटलिस्ट 500 स्क्वेअर मिटर न्यू कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन दिवचे. आमी विरोध करता. आमच्या शिगांव, कुळे, करंजळ आनी सोनाळे हे विलेज आसा ताका आमचें ऑब्जेक्शन आसा. आमचे इको सेन्सिटिव्ह झोनान आमची ह्यो ज्यो एरिया आसा त्यो येवची न्ही. हांव डायरेक्ट सांगता आनी आय ब्लेम देम. हांगा चड जालेले आहा कित्याक प्रोजेक्ट बंद. केंद्र सरकारान पश्चिम घाटाचे संरक्षण करपा खातीर स राज्यांतले 56,800 चौखण किलोमीटर पर्यावरणाच्या दृश्टीन संवेदनशील वाठार म्हणून घोशीत केल्या. हातूंत गोंयच्या 108 वाठारांचो आस्पाव आसा, जातूंत दारबांदोडेच्या 13 गांवचो आस्पाव आसा. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा कुळे शिगांव घेतिल्ल्या विशेष ग्रामसभेत थळाव्यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक खर विरोध केलो. तशेंच ह्या विशींचो थारावूय मंजूर जालो. ह्या ग्रामसभेक थळाव्यांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली. ग्रामसभेन म्हाजे जे कुळे शिगांव पंचायतीन म्हाका टोटल 4 विलेजी आसा आमच्यो. करंजळ, सोनावळे, शिगांव आनी कुळे हे 4 विलेजी इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर दाखयल्या ते कमिटीन. टोटल फूल पंचायत दाखयल्या. फूल पंचायत आमचे तितून दाखयल्या. म्हाजे खुबशे एक्टिविटीज आमच्या वाठारांत चलता. मायनींग एक्टिविटीज जावं, ते टुरिजमाच्या अंडर आमची जीपी जावं, बाकी कोणाचे
सेटलमेंट झोन आसा थंय फाल्यां सकाळीं जर कोणाचें घर बांदतलो कितें करतलो अशें तेंच्यांनी क्लियर अशें कांयच तेंच्यांनी सांगलेलें ना. ताका लागून सगळ्या आयज आमच्या स्पेशल ग्रामसभेक लोकांनी तशेंच आमचे पंचायती वतीन आमी जो आमकां इको सेन्सिटीव झोनाचो प्लॅन दिला ताका आमी विरोध केला. कडाडून विरोध विरोध आसा कित्याक खुबश्यो एक्टिविटीज आमकां जावच्यो ना. कित्याक हेचे पयलीं म्हाजे 2 गांव जे आसा विलेजीस आसा ज्यो करंजोळ आनी सोनावळे तो ऑलमोस्ट सगळे लोकांनी शेतां बितां सोडून ते हांगा कुळ्या शिगांव हांगा स्थायीक जाल्या. पूण ती विलेजीन आतां ऑलरेडी फॉरेस्टाच्या हेका लागून जनावरांच्या संरक्षण लागून ते लोक भायर सरले जाल्यार परत आनी इको सेन्सिटीव आयलँड हाडून आमचे 1 किलोमिटर बफर झोन करून आमकां परत सामकें प्रॉब्लमाक घालता काय कितें असो विशय जाता. ताका लागून आमचो ठाम ताका ऑब्जेक्शन आसा. तेन्ना आमकां बफर झोन आसा वायल्ड लायफ 1995 वायल्ड लायफ परत आमच्या आयलँड सकयल आयलें कित्याक जी बाउंड्री आसा ती आयलँड दिल्ली. आतां अशें करून फाल्यां थंयच्यान आनी 1 किलोमिटर म्हळ्यार आमी सामकेंच आमकां आमची विलेज आसा खंयचेच डेवलपमेंट जावं बाकीचे एक्टिविटीज करपाक मेळची ना काय कितें असो सगळ्यांक हें जाला. कुळ्या शिगांव पंचायतीन आसा जे जाग्यार आज विशेष ग्रामसभा दवरिल्ली की इको सेन्सिटीव झोन वा कुळ्या पंचायतीक प्रत्येक गांवांत 4 गांवांत 6 गांवांनी लागून तो लायिल्लो आसा. टोटल फूल कुळे शिगांव पंचायत इको सेन्सिटीव झोन म्हणून हांगा पयलीं डिक्लेअर आहा. कितें ऑब्जेक्शन जाल्यार पयलीं दिया म्हणून तेंच्यांनी हांगा कळीत केल्लें आसलें. ताका लागून आज विशेष ग्रामसभा कुळे पंचायतीन दवरिल्ली आनी कुळे शिगांव पंचायतीन ताका कडाडून विरोध केला की कुळे शिगांव पंचायतीन भितर इको सेन्सिटीव झोन लावचो न्हू अशें म्हणून तेंच्यांनी आयज हांगा थाराव घेतलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्या एकनाथ खेडेकर. वनस्पत जातींचे संरक्षण आणि शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हणून अधिकृतपणान जाहीर केल्या. ह्यान फुडें दक्षिण गोंयचे थारावीक आदिवासी समाज सोडल्यार हे कोणाकूच खोला मिरसांगेचे वेवसायीक उत्पादन घेवपाक मेळचें ना अशें प्राधिकरणान स्पश्ट केलां. गोयची पयली शेतकार वनस्पत जात म्हूण खोला मिरसांगेक मान मेळ्ळा. वनस्पत जातीचे संरक्षण आनी शेतकार हक्क प्राधिकरणान गोयची फामाद खोला मिरसांग शेतकार वनस्पत जात म्हूण अधिकृतपणान जाहीर केला. ह्या आदी खोला मिरसांगेक GI मानांकनूय मेळ्ळा. आतां दक्षिण गोंयच्या खोला गांवांतल्या खोला काणकोण चिली कल्टिवेटर्स ग्रुपाक ह्या खाशेले जातीचे मूळ उत्पादक म्हूण मान्यताय मेळ्ळा. आता ह्या गटाक म्हणजेच दक्षिण गोंयच्या ह्या आदिवासी समाजाक वर्स 2039 मेरेन खोला मिरसांगेचे उत्पादन विक्री आयात निर्यात करपाचो एकमेव हक्क आसा. ह्यान फुडें हेर कोणाकूच खोला मिरसांगेचे वेवसायीक उत्पादन घेवपाक मेळचें ना अशें प्राधिकरणान स्पश्ट केलां. अशाच ताज्या आनी खासा खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राज्यांत रस्त्यार हेडपी गोरवांची व्हडली समस्या निर्माण जाल्या. नावेली ते बाळी मेरेनच्या NH-17 हायवेचेर गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात तशेंच येरादारी कोयणी जाता. ह्या गोरवांक लागून ह्या महामार्गाचेर जायत्या जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला. मात पंचायत तशेंच नगरपालिकेन हे समस्येचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. सरकारान हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोरवांचे पंचायती कडेन म्युनिसिपालिटी दिलो आसा. आमी कितें म्हळ्यार पंचायतीक म्युनिसिपालिटी त्या गोरवांक घालपाचो जाग दिवपाक जाय. सेकंडली तेमकां ते भाशेन पेमेंट दिवपाक जाय. जाल्यार हे पेमेंट दिवपाक जाय गोरवांक ते भाशेन दवरपाक जाय चोवपाक जाय आनी रस्त्यार व्हरपाचो एक तास करपाक जाय एक बराबर त्रास दिवपाक जाय. जाल्यार हे सगळ्यान तरी इक्विपमेंट करून आसा जाल्यार हे जाता कितें गव्हर्मेंट आपले हात धुयता तेंको क्लियर जालें म्हणटा. जाल्यार हे फॅसिलिटी आहा त्यो तेंकां दिवपाक जाय. तेंगे पगार तेंका दिवपाक जाय. तेंका रावपाक ठिकाण करपाक जाय. तेंका जेवण दिवपाक जाय. हे कोण दितलो हे कोतो कोण. सद्या आमी मागता आतां गव्हर्मेंटाक की हे सगळे फॅसिलिटी पळया ते दिवच्यो आनी ते जाती ताबडतोब करच्यो. आज रस्त्यार तूं चल जाय तूं गोरवांक एक्सप्रेस जाय मोस्ट प्रॉब्ली हे एरिया एक्सप्रेस चड जालें रातगांव जावं पडलें. एकल्या हात पळो प्रायवेट करून आपल्या गाडी घेवन गेलो आनी एकलो डॅमेज जाला फक्त गोरवां लागून. कितलो पाटी आमी एक गोरवां लागून मिडियाचेर हाडले तरी कोणूय खबर करना. 1-2 दीस चलताय करताय. जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करताय गव्हर्मेंटा कडेन फेसिलिटी आहा तेका लूक आवट करचें हे आमगेले रिक्वेस्ट. ही सगळे रस्त्यार उरतात सगळे रस्त्यार उरता. रात दीस आनी ते एक्सिडेंट जाता ते राती कपाडे भिवून ते फास्ट वयता ट्राक ब्राक ते मान वयताय गोरवांक मारप न्हू ते गोरवां मारप न्हू मान वयताय. आमी आनी कितें करतले मान थकले गव्हर्मेंट फायनली वी आर रिक्वेस्टिंग नाव तेंगे की ते क्लियर कर तेंका लूक आवट करून दी. तूं पयस दिला आसतना जेवण दिना आसतना ते कितें करतले हें चोवपाक जाय न्हू. ताज्या मागताय
तातूंत बेगीन हे गोरवां क्लियर करचे. नीरज चोप्रान डायमंड लिगात दुसरी सुवात मेळयली. निमणे फेरयेत 87.86 मिटराचो सर्वोत्तम थ्रो ताणी केलो. वट्ट 1 सेंटीमीटराच्या अंतरान ताका जेतेबत वगडावचें पडलें. ग्रेनेडाचो भालो फेक पटून एंडरसन पिटर्सान पयली सुवात मेळयली. ग्रेनेडाचो खेळगडो एंडरसन पिटर्सान डायमंड लीग जिखली. ताणें 87.87 मिटर थ्रो केल्लो. एंडरसनान 2024च्या पॅरीस ऑलिम्पिकाक कांस्य पदक जिखिल्लें, जाल्यार भारताच्या नीरज चोप्रान रुप्या पदक जिखिल्लें. पॅरिसांत भांगरा पदक जिखिल्ल्या पाकिस्तानाचो अर्शद नदीम डायमंड लिगाचे निमणे फेरयेत वांटेकार जावंक नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दोडामार्ग नानोडे वाठारांत कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातांत दोगां तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें. हो अपघात शेनवारा राती असनोडे दोडामार्ग रस्त्या वयल्या नानोडे वाठारांत घडलो. अपघातांत मरण आयिल्ल्या दोगूय तरणाटे नानोडे वाठारांतले आशिल्ल्याचें कळटा. राती नानोडा नागोबाचे जे मठ आहा देवूळ आसा तेच्या फुडल्या सायडीनूच राती एक 9:15 एक्सिडेंट जालो आनी अक्षरशः हे दोनूय युवक जे नानोडा गांवचे अक्षरशः तेंचो म्हणजे ते तांकां मरण येयल्लें आसा. म्हाका अशें दिसता की आयज प्रत्येक जाण जांकां धांवपळ आसता आनी ते धांवपळीच्या कारणान जे लोक आपलो जीव आहा तो गमोवन बसतात तेन्ना म्हजें आव्हान आसा सगळ्यांक वाहन चालकांक की संयम राखा. थोडेशे ओवरटेक, थोडेशे ज्या जाग्यार जे फास्ट वचपाक जायना थंय कंट्रोल करीत जाल्यार हे सगळे ज्यो घटना घडटा आमी त्यो सगळ्यो बंद जातल्यो, कमी जातल्यो. आमी प्रत्येक वेळार सरकाराक दोशी दवरता. सरकार हेजेर सरकाराचें नियंत्रण आसा. हे जे नागोबाची ही लायन आसा ती एक नानोडा रोड आसा जो रोड एक मातसो थोडोसो हें आसा थंय थोडीशी कंट्रोल थोडेशे एक ट्राफीक पुलीस थंय वळणाचेर दवरचे सरकारान आनी हेजेर सरकारूय हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेतलो. मुख्यमंत्री आसा अशे विशय गांभीर्यान मुख्यमंत्री हेजेर लक्ष केंद्रीत करता. तशें हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी जे लोक आसा, तुमी जे वाहक आसा तेंच्यांनी थोडेशें आपलें नियंत्रण ओवरटेक करची न्हू, सगळें वेवस्थीत हाताळचेच अशें म्हाजें एक तुमकां सगळ्यांक निवेदन आसा. असोच एक भिरांकूळ अपघात दिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवांत जालो. असनोडे दोडामार्ग रस्त्या वयल्या नानोडे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडल्या एका ल्हानशा वलताचेर शेनवारा राती उसराव हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात नानोडे गांवांतल्या दोग तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें. प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी अशी ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी हे GA04 P5126 हे पल्सर मोटरसायकली वयल्यान असनोडेच्यान नानोडे गांवा कडेन येताले. ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडेन आशिल्ल्या एका ल्हानशा वलताचेर फुडल्यान येवपी GA04 1124 हे कारीक मोटरसायकलीचो नेटान धक्को बसलो. त्या धक्क्या बराबर प्रतीक आनी लक्ष्मण हे दोगूय तरणाटे रस्त्याचेर आपटून तांकां आगताक मरण आयलें. दिवचल पुलीस अपघात स्थळार पावले. तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून प्रतीक आनी लक्ष्मण ह्या दोनूय तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्यो. गोमंतक TV खातीर नानोडे वाठारांतल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात. पळयात ह्याच कलेच्या खाणांतल्या पाळी उसगांवच्या कलारंगम पथकाच्या कलाकारांनी साकारिल्ली वट्ट 51,021 फातरां तयार केल्ल्या आकृतीचो गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट. विओ गोंय ही कलाकारांची खाण
हाची भेस बरी देख आमकां चवथी कडेन घराघरांनी पळोवपाक मेळटात. गणपती खातीर माटोळी आसूं ना जाल्यार गणपती बाप्पांची मूर्त लोक विंगड विंगड तरेन आपली कला दर्शयतना दिसून येतात. अशेच तरेन उसगांव पाळीच्या कलारंगम ह्या पथकाच्या कलाकारांनी वट्ट 51,021 फातरापासून पाळी वाठारात जमनीचेर 55 फूट लांबीचो गणपतीची आकृती साकारल्या. पावसाची आडखळ असून लेगीत या पथकाच्या सगळ्या कलाकारांनी कष्ट घेतले. आपल्या कल्पकतायेक आकार दीत एका महिन्या भितर सुमार 7 ते 10 कलाकारांनी ही गणपतीची आकृती साकारली. ही आकृती चवथीच्या 21 दीस मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उपलब्ध आसतली अशें कलाकार भुमेश नायक हांणी सांगलें. आमी पयलीं ओपोजीट सायड सुभाषचंद्र बोस केल्लो तो आमच्या सीएमान पळयलो आनी अशें चिंतून येयलें की आमी चवथीक कितें तरी करतले म्हणून. तेन्ना आमकां तेणी अशें सांगलें की तुमी चवथीक करता आपूण हेल्प करता. ताका लागून आमी अशें चिंतलें की हांगासर आनी कितें वेगळें करतलें म्हणून. पूण ते पावसाक लागून करूंक पावलें ना आनी इतलो पावस पडलो की आमकां अशें दिसता की हो जातलो काय ना अशें जालें. पूण एकदांचो आमकां करपाकूच जालो कंप्लीट आनी तो ह्या 4 दिसांक जालो कंप्लीट. 1 म्हयनो आमी तयारी केल्ली करपा खातीर पूण पावसान आमकां चान्स दिवंक ना. कलर मारता तितलो वचपाक लागलो. ओके कितें यूज केला हेका? हे सगळे फातर आसा 52,000 सुमार फातर आहा. 52,000 फातरांचे. कितले जाण मेळून तुमी करता? आमी 7-8 सुमार 7 जाण. तुमचो ग्रूप आसा? ग्रूप आमचो कलारंगम. ओके आनी हेच्या पयलीं आनी कितें केलां म्हटलें तुवें? हेच्या पयलीं आमी उदकान वचून गणपतीचे स्केच केल्ले. उदकान परत 3D रांगोळी म्हण आनी कितें परत व्हडली रांगोळी वॉटर कलर सुद्दां केल्लो आसा आमी. तुमी हीच जागा कित्याक चूज केली? कित्याक लागून की थंयसर आमी केल्लो तो असो फ्लॅट दिसपाक लागलो. फक्त ड्रोन शूट करीत जाल्यार दिसतालो आनी हांगासल्यान असो व्यू मेळटा की वयरसून सारको लोकांक पळोवपाक मेळटा. ताका लागून आमी अशें चिंतलें की सकयल करचें. तरी सुद्दां आमी स्लोप पळयताले की स्लोप असो डोंगर मेळटा जाल्यार तेजे वयल्यान सारको लोकांक दिश्टी पडटा पूण तसो मेळना. तरी आमी तितून रिसर्च चालू आहा आमचे फुडें. आतां कितले दीस आसतलो हांगा प्रदर्शन? आसतलो 21 दीस. 21 दीस. मागीर ताजें कितें करप? मागीर आमी फातर काडून दुसरे कडेन यूज करतले जमता जाल्यार. तर तसो सांगचो ना आमी. आनी अशें पळोवन की अशें लोकांची गर्दी पळोवन आमकां चड हें मेळ्ळो. लोकां कडल्यान अशें गर्दी पळोवन आमकां चड मजा येयली. रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपूर